आमी जोवाच्या 11व्या सुरू पळयत जाल्यार तोमास ही उतरां म्हणटा, आमी वचुया ताचे बरोबर आमी मरुया. जेन्ना ही उतरां तो म्हणटा जेन्ना जेजू लाजाराक जो मेल्लो ताका पळोवंक येता तेन्नाच ती उतरां म्हणटा. जेन्ना जेजू वचोंक सोदता ताका मेळोंक थंय ही उतरां म्हणटा. आनी तोमास एकलोच शिसामोन तो घडी जाणा आसलो की तें जेन्ना जेजू ह्या स्वातेर वचपाक चिंतता तेन्ना तो जाणा आसलो ताचें मरणूय लागीं पावलां आनी तो ताच्या वांगड्यांक म्हणटा आमी या जेजू बरोबर आनी आमी मरुया. आनी हातूंतच मोगाच्या भावान भयणो ह्या गुणांतल्यान आमकां दाखयता की तो आमकां एक आदार आनी एक उदाहरण कसो आमकां दर एक क्रिस्तांवांक आमी आमचें जिवीत जेजूक दिवंक उक्त्या मनान उक्त्या काळजान दिवंक तो आमकां एक उदाहरण कशें जाता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी पळयत आतां म्हणल्यार जोवाच्या 14व्या आवेस्वरांत जेन्ना जेजू तांकां सांगता शिसांक हांव खंय वयता ती वाट तुमी जाणो. आनी तेन्ना तोमास म्हणटा सुमया तूं खंय वयता तें आमी नकळो तर आमी वाट कशी जाणो जातली. ही जावन आसा एक भुरग्या भाशेन सादेपणाचो गूण आमकां भाग्यवान तोमासांत मेळटा.